पाड्या गांवांत देवी प्रमणी महामाया सुप्रसिद्ध देवस्थान आणि सुप्रसिद्ध तीर्थस्थान ह्या जाग्यार तांचे सामके प्रसिद्ध दिवजोत्सव ज्या ह्या निमतान आमी हांगा सगळीं जमा जाल्लीं आसा। पयलीं सगळ्या भाविकांक हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता। सगळे गोंयभरचे भाविक हांगा आयिल्ले आसा आनी मागता देवी कडेन की तांची कृपा दृष्टी सगळ्या प्रत्येकाचेर आसची आनी आज दिवजां आनी आमी दीप उत्सव केल्लो आसा आनी प्रत्येक जो मनीस आमी म्हणटा एक दिवो लायतकच एक दिवो एक घराक उजवाड दिता तसो प्रत्येक दिवो जो हांगा पेटयल्लो आसा आनी प्रत्येक महिला जे आज दिवो पेटयतात ती समाजाक उजवाड दिवपाक दिवो पेटयतात आनी त्या निमतान सगळ्यांच्या वतीन हांव सगळ्या आमचे गोमंत भूमी वतीन आमच्या प्रत्येका वतीन हांव परत एकदा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मागता की देवीची आमची प्रमणी महामाया देवीची जी तांची कृपा दृश्टी खंयच्यान वेगळे वेगळे स्थळांच्यान लोक हांगा खूब दीस येवन रावता कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की देवीचें जे तीर्थ आसा हांगा नोंदपत्र तीर्थस्थान म्हणटात तांचे जे कातीचो पळय कितें रोग आसता तो हांगा लोक येवन ताजें निवारण जाता म्हणून हांगा लोक कितले येवन दीस रावतात सो हे ताजी देवीची ही कृपा सगळ्यांचेर आसची आनी आमचे प्रत्येक भाविकाचेर आसची आमचे प्रत्येक युवाचेर आसची आमचे जे महिलाचे तांचे आनी अशेंच दीप उत्सव जावन जो उजवाड आमी प्रत्येक महिला आज दिवो लावन जो उजवाड दिता तो समाजाक उजवाड दिता तो प्रत्येकाच्या जिवनान तो उजवाड जावनी आनी भरभराट जावनी देवीची कृपा दृष्टी प्रत्येकाच्या घरान आसुनी आनी सगळ्यांच्या आयुश्यान सुख शांती समृद्धी आनी मना सारकें सगळें जावनी म्हणून हांव मागता। परत एकदा सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा आनी परत एकदा धन्यवाद सगळ्यांक।